नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या कुस्तार जमनी रूपांतराचे सरकाराचे उद्देग 71 प्रकल्पातले 20 प्रकल्पांखातीर जमनी कन्वर्ट प्रादेशिक आराखडो खुट्याळाक। सांग्यार आमडाय बियर फॅक्टरी हाडपीच फॅक्टरी आड रस्त्यार थळावो नगरसेवकच खंय फॅक्टरीचो केअरटेकर आमदार म्हणटा माड मारपी तोच लोकांचो नेट पळोवन यू टर्न। पहिले 20 स्मार्ट सिटींचे लिस्टांतल्यान पणजे भायर केंद्रान जाहीर केले पहिले लिस्ट। भुवनेश्वर, सोलापूर, बेळगाव, पुण्याचे प्लान पणजे परस स्मार्ट। नथुराम गोडसेचेर पुस्तक प्रकाशनावेल्यान बोवाळ रवींद्र भवनात शेनवारा कार्यावळ रद्द करात नाजाल्यार सत्याग्रह गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आणि आता सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बायलांच्यो कागाळी घेवंक बायल पुलिसांचो डेस्क। 79 लेडी पीएसआय 221 लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल भरपाची प्रक्रिया सुरू। खबरो विस्तारान। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या खुस्तार एकार एक जमनी रूपांतरीत करपाचे सरकाराचे उद्देग चल्ल्यात। आता मेरेन सरकारान पास केल्ल्या 71 प्रकल्पातल्या 20 परस चड प्रकल्पांक जमनीचे भायले भायर रूपांतर केला। 6.5 लाख चौखंड मीटर कन्वर्ट जाता। तातूंतले 9 प्रकल्पांखातीर तर 2.5 लाख चौखंड मीटर जमीन ऑर्किडांतल्यान सेटलमेंट करतात। आयपीबी कोणाचीच बंधना नाशिल्ल्यान सरकाराचे बरेच फावला। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आता मेरेन 71 प्रकल्प मंजूर केल्यात। तातूंत 7,114 कोटींची गुंतवणूक आणि 14,035 रोजगार मेळटलो। मात हे प्रकल्प चालीक लावंक लाखांनी चौखंड मीटर जमनीचे सध्या कन्वर्जन करप चल्ला। सध्या एक गजाली कळटा ते प्रमाण 6,50,000 चौखंड मिटरां परस चड जमीन रूपांतरीत करपाचे चल्ला। सध्या ह्यो ऑर्चर्ड, प्लेग्राउंड, बागायत जमनी आसात। आता ह्यो जमनी सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल झोन, इन्स्टिट्यूशनल वा इको टुरिझम प्रमोशन झोनात कन्वर्ट करता। त्या भायर मरीनाच्या प्रकल्पांक झोन बदलतले ते वेगळे। 9 प्रकल्पांखातीर 2,53,000 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करता। उसगांवच्या एमआरएफच्या एक्सपान्शना खातीर 55,000 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करता। बारशें केप्यां येवपी गोवन मरीन इम्पॅक्ट्स कंपनी खातीर 15,000 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करता। कुणय पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाच्या इन्स्टिट्यूटा खातीर 99,000 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान इन्स्टिट्यूशनल करता। बाणावले येवपी निरामय रिट्रीट प्रकल्पाक 45,000 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करता। वाशी जुव्यार येवपी हॉटेल प्रकल्पाक 82,595 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करतात। बाकीच्या 4 प्रकल्पांक 35,560 चौखंड मीटर जमीन ऑर्चर्डांतल्यान सेटलमेंट करतात। आर्लेम राया येवपी चौगले इंडस्ट्रीच्या एका प्रकल्पाक लागून 63,850 चौखंड मीटर प्लेग्राउंडाची जमीन करतात इंडस्ट्रियल झोन। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या कायद्यान टीसीपी आणि बाकीचे महत्वाचे कायदे थेट बायपास करपाक मेळटा। लँड यूज आणि जमनीच्या झोनिंगाचे प्लानूय लागनात। त्या नेटार सगळेकडेन सर्रास ऑर्चर्ड झोन उद्देगांच्या नावान अशे तरेन कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल जावंक लागल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। सांग्यार आमडाय बियर फॅक्टरी हाडपीच फॅक्टरी आड आवाज काडटात। थंयचो नगरसेवक प्रकाश गांवकार ह्या फॅक्टरीचो खंय केअरटेकर। फॅक्टरी हाड म्हूण आमदाराच्या फाटल्यान लागपी तोच। आता नगरसेवक जाल्या उपरांत लोक आवाज काडटात ते पळोवन आपुणूय फॅक्टरी आड उलोवंक लागला। सांग्याचो आमदारय हेच उलयता। फळदेसाय म्हणटा प्रकाशानच माड मारल्यात। फॅक्टरी नाका म्हूण लोक मात एकठांय आसात। फॅक्टरी हांव सपोर्ट करना। केअरटेकर आसल्यार वाणी एग्रो फार्म केअरटेकर आसप हेजो अर्थ फॅक्टरी घालपाक आसलो अशें ना। केअरटेकर आसल्यार तुका खबर ना कितें जावपाक ना कितें जावपाक तें म्हणल्यार तेणी कितें सांगलें डिटेल सांगता म्हणून तुमकां आनी म्हाका तशें डिटेल कांय खबर ना। आनी ते आतां म्हाजे केअरटेकर म्हणल्यार 1.5 वर्सां कमी आनी तेणी लायसन हय अजून आसा। म्हाका ते पात्रांवान अजून कांय सांगलें ना। हांव पाट पळयता अजून। हांव आयज लोकप्रतिनिधी म्हाका लोक सांगता आयकचे पडटा। म्हागे सगळे लोकां नाका ही गांवच्या हांव कितें करूं। वाणी एग्रो प्रोजेक्ट हो हाचे जे मालक आसा ताजी भेटगाठ घालून दिवपी मनीस म्हाका प्रकाश गांवकर हो कावन्सिलर म्हणून आयज आसा। ताच्या घरा भितर ह्या फॅक्टरी मालका कडेन भेट घालून म्हाका दिवपाची।
ताजे नंतर आमकां ही फॅक्टरी जाय म्हणून होच प्रकाश गांवकार म्हज्या घरा कडेन आयलो. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें की तुमच्या गांवचे जे लोक जाय म्हणटात ते म्हजे कडेन येवचे म्हणून ताणें 70-80 लोकांक घेवन म्हज्या घरा कडेन आयलो. टॅरासाचेर मिटींग जाली. हांवें ते सगळे लोकांक विचारलें की तुमकां ही फॅक्टरी जाय. ते म्हणपाक लागले हय आमकां रोजगार मेळपाक जाय, आमच्या गांवां भितर सगळे बेकार आसा, आमकां ही फॅक्टरी जाय. जी पयलीं 7 माडाचीं झाडां मारल्यात ती प्रकाश गांवकार हाणेंच स्वताच्या हातान कोयती घेवन मारलेली आसात आनी ताचे वाशे विकून ताणेंच पयशे केल्ले आसात. फॅक्टरीवाल्याक कांय दिले ना. दुसरे वटेन फॅक्टरी येता त्या वाठारांतले सुनंदा गांवकाराक लोकांनी भायर दवरला. फॅक्टरी वेल्यान जाल्ले गांवकाराचे बसकेक खंय ती पावली ना. वाणी एग्रोन तिका अंगणवाडी चलोवंक जमीन दिल्या, ताका लागून लोकांक तिचेर दुबाव. त्यांची सदां मिटींग आसता 2-3 म्हणजे अशी आसतात केन्ना केन्ना. जाल्यार 2 मिटींग हांवें अटेंड केली ना. जाल्यार कितें घडटा आसतना वाणी अग्रोन दिसलें ताका दिसलें आपणे मी कितें तरी वांटो दिवचो हे बालवाडीक. एक बालवाड उबी करपाक हांव उबी रावला म्हणजे ताणें मी थोडोसो आमकां सपोर्ट केलो. पूण आयज अशें जालां ते आनी हें कनेक्शन म्हणजे फॅक्टरी आनी हें कनेक्शन करता आनी 2 दीस भुरग्यांक धाडूना. पयलीं कशें मातशें कितें जालें की कुशीन दवरप म्हणजे तेंगेर आनी म्हणजे तशें म्हणप न्ही म्हणजे एक कुशीन एक जातीक कुशीन दवरल्या भशेन तशें म्हजें एक घर कुशीन दवरपाचें तांच्यांनी थारायलां खंय. सरकारान माडाक झाडांतल्यान काडलो म्हूण वेंडल रॉड्रिग्स ग्रीन ब्रिगेडीक घेवन राज्यपालाक मेळ्ळो. We were here, we just got out of the governor's office to convince her that the Coconut Tree Act should not be signed by her and that when it comes to her for signing that she should not pass the act. I think she's convinced. She said that she will speak to the CM, she'll speak to Mr. Parsekar and get back because we pointed out in detail everything that's wrong with this act. As the entire Goan public know, this act has just been passed to clear some people's land. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे स्मार्ट सिटीच्या पयल्या लिस्टांतल्यान भायर. केंद्र सरकारान बिरेस्तारा स्मार्ट सिटी करपा आशिल्ले शारांचे पयले लिस्ट जाहीर केले. तातूंत 20 शारां आसात. महाराष्ट्रांतले सोलापूर, पुणे, कर्नाटकांतले बेळगांव, दवणगिरी, गुजरातांतले सुरता सारकेली शारां रेसीन फुडें पावली. पणजेच्या प्लानाचो मात सध्या विचार जाल्लो ना. ह्या येवजणे खाला देशभरांतले 97 शारां स्मार्ट जावपाची आसात. पणजेचें नांव फुडें केन्ना येता तेन्ना येता. घेऊया एक विराम.